कुर्टी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ले स्वय अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चंद किशोर हो दादलो फोंडेच्यान उसगांव वतालो। रस्त्यार ताचो तोल वचून तो मुखावेल्या हायमास्टाच्या खांब्याक आदळ्ळो। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा केला, फुडलो तपास सुरू आसा। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक घर रीण आनी बोनस दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा। ह्यान फुडें ह्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतलो सेवा कर सरकार भरतलें। ताका लागून 3 ते 5 हजार मेरेन पगार वाडटलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। तशेंच ह्या कर्मचाऱ्यांक पुलीस तशेंच फायर आनी रान खात्यांत बडटी दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या वर्सुकी दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। देऊळवाडा बोरी एका भांगराच्या दुकानाक उजो लागलो। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रोखडेच घडणूक सुवातेर पावून उजो पालयलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भांगर कडयतना गॅस पायपाच्या गळटेक लागून उजो लागिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। ह्या घडणुकेत दुकान धनी जखमी जाल्ल्यान ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला। सुमार 50 हजारांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। लग्नाचे नोंदणी खातीर बनावट रहिवाशी दाखलो सादर केल्ल्या प्रकरणात गेरार्ड जूड वेटमॅन आणि जो डिसूजा ह्या दोगांक फातोर्डा पुलिशेन अटक केली। दोगूय दुबावितांक पुलिसांनी 5 दिसांची पुलीस कस्टडीची ख्यास्त फर्मायल्या। साश्टी तालुक्यांतले सब रजिस्टर कार्यालयाचे अधिकारी सूरज वेर्णेकारान हे विशीं कागाळ केले उपरांत हो प्रकार उक्ताडार आयलो। मार्च म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा गोंयांत गरमी वाडल्या। हवामान खात्यान परतून एक फावट सादुरतायेचो इशारो दिला। तापमान 37 डिग्री मेरेन वाडपाक शकता, तेन्ना लोकांनी जतनाय घेवची म्हणून हवामान खात्यान सांगलां। गरमेक लागून लोकांनी जतनाय घेवपाचें आवाहन तज्ञ दोतोरांनी केलां।
कौशिक सुवातेर बोवाळ घाल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या मानखुर्द शिवाजीनगराचे आमदार अबू आझमीचो चलो आणि हेर 3 जाणां आड कळंगूट पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण फरहान आझमी मर्सिडीज जी वॅगन गाडयेंतल्यान कानोळे वाठारांतल्यान वतालो. न्यूटन सुपर मार्केटा कडल्यान वॉल्ट घेतना ताणें सायड लायट दाखोवंक ना हाचे वेल्यान व्हडलो बोवाळ जालो. ह्या वेळार फरहान आझमीन आपल्या कडेन लायसन्स आशिल्ले आर्म आशिल्ल्याचो भंय दाखयल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाप्रमाण साश्टीचे मामलेदार वीज आणि उदका स्रोत खात्यान हेर अधिकाऱ्यां वांगडा नेसा आयडीसीच्या स्कॅप यार्डांची पळोवणी केली. सद्याक 2 स्कॅप यार्डांची वीज आणि उदका पुरवणेची जोडणी कातरल्या. थंय आशिल्ले सामान फुडल्या 3 दिसां भितर काडूंक ना जाल्यार 2 स्कॅप यार्ड सील करतले अशी शिटकावणी मामलेदारान दिल्या. तिकरपाल तोळपार खुरीस वाठारात सेन सुजी वाज पुतळ्याची आणि खुर्साची मोडतोड केल्या. सोमारा राती अनवळख्या मनशान ही मोडतोड केल्ल्याचो अदमास आसा. फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार दाखल जाल्ली. मायना कुट्टरी पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. दिवसाच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात मंगळारा दुयेंतींचे हाल जाले. 21 दोतोर आशिल्ल्यान ह्या केंद्रात तपासणे खातीर आयिल्ले दुयेंती दनपार मेरेन तळकतट उबे रावचे पडले. ह्या प्रकाराचेर लोकांनी तिळक काडली. सोमार मंगळार ह्या दिसांनी चडशी अशीच गर्दी आसता तेन्ना सरकारान आनीक दोतोर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी भलायकी केंद्रात येवपी दुयेंतींनी केल्या. सांगे पालिकेच्या गार्डनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबा रावल्यान मंगळारा जाल्ली पालिकेची बसका बरीच तापली. गार्डनाच्या सामकार चर्च आशिल्ल्यान हो पुतळो गार्डनात नाका म्हणून 4 नगरसेवकांनी विरोध केलो. पूण 6 नगरसेवकांनी पालिका गार्डनात पुतळो घालपाक तेंको दिलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून वातावरण तापिल्लें आसतनाय सांगे पालिकेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपाचो थाराव घेतिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायन पालिका मंडळाची तोखणाय केली.
जीएमसी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर आता स्वतंत्र काउंटर उपलब्ध करून दिला। 60 वर्सां वयर आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक नोंदणी प्रक्रिया, ओपीडी तशेंच हेर वैजकी प्रक्रियां खातीर त्रास सोंसचे पडटा। हाका लागून ह्या काउंटराची सुविधा सुरू केल्या, तशेंच तांकां प्राधान्य कार्ड दितले। सकाळचे 9 ते सांजे 5 वरां मेरेन नोंदणीची सुविधा सुरू आसतली अशें कळटा। मुस्लिम भावांची पवित्र परब म्हळ्यार रमजान म्हयनो। रमजान म्हळ्यार एकामेकां मदले मतभेद पयस करून मोग वाडोवपी परब। रमजान हो उपासाचो म्हयनो। ह्या म्हयन्यांत मुस्लिम भाव कडक उपास म्हळ्यार रोजा पाळटात। फांतोडेर सूर्योदय जातकीच उपासाक सुरवात जाता। सूर्य मावळटकीच मुस्लिम भाव एकठांय येवन उपास सोडटात। केंद्र सरकारान नेमात बदल करून आता पासपोर्टा खातीर फक्त जल्म दाखलो सक्तीचो केला। 1 ऑक्टोबर 2023 उपरांत जे जल्मल्यात तांकां जल्म तारखेची पुष्टी करपाची आसत तर तांकां आता फक्त आनी फक्त तांचो जल्म दाखलोच विचारांत घेतले अशें स्पश्टपणान कळीत केल्लें आसा। राष्ट्रीय रांजीव मंडळाच्या जाल्ल्या 7व्या बसकेत पयल्याच खेपे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी भारतांत खासा करून न्हंयेत सापडपी डॉल्फिनांचो अहवाल सादर केलो। ह्या अहवाला प्रमाण वट्ट 6,327 डॉल्फिनांचो भारतीय न्हंयेत आस्पाव आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। भारतांतल्या 8 राज्यांतल्या सुमार 28 न्हंयेचें सर्वेक्षण केल्या उपरांत उत्तर प्रदेशांत सगळ्यांत चड डॉल्फिनांचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। तेन्ना आता ह्या प्राण्यांचें संवर्धन करपाचेर भर दियात आनी इको टुरिझमाकूय तेंको दिवपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां। दोन 2025 वर्स सुरू जाता थंयच पयल्या 2 म्हयन्यांत 80,000 परस चड पर्यटकांच्या आगमनान भारत हो श्रीलंकेचो म्हत्वाचो असो पर्यटन सोड थारलो। श्रीलंका पर्यटन उदरगत प्राधिकरणान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण ह्याच काळात 4,92,000 पर्यटकांक येवकार दिल्लो आसा। 2019 उपरांत ही सगळ्यांत बरी आंकडेवारी आशिल्ल्याचें कळटा।
दिल्ली उच्च न्यायालयान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाण आता स्कुलांनी स्मार्टफोन वापरपाचेर बंदी न घालता मोबायलाचो नियंत्रीत उपेग करपाचेर भर दिवपाचो आदेश दिला. विद्यार्थ्यांक जापसालदारकेन फोनाचो उपेग ऑनलायन प्लॅटफॉर्मांचेर बरी वागणूक तशेंच 24 वरांत कमीत कमी स्क्रीन टायम जावचो हाचे विशीं योग्य मार्गदर्शन करप सक्तीचे केल्ल्याचे आदेशात म्हणलां. ते भायर स्कुलाच्या कांय सुवातींनी मोबायलाचो कॅमेरा वापरपाचेर मात बंदी घाल्ल्याचे ह्या आदेशांत स्पश्ट केलां. हैदराबाद आणि तेलंगणात अकस्मात पावस पडिल्ल्या कारणान जनजीण विस्कळीत जाली. दिसभर गरमेन लोकांचे बरेच हाल जाल्ल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळी खरी, मात पर्यटना खातीर आयिल्ल्यांक बरेच त्रास जाले. हवामान खात्याच्या शिटकावणे प्रमाण तेलंगणाच्या वट्ट 17 जिल्ह्यां खातीर गडगडाटा सयत वीज आणि वादळाची खर शक्यताय उक्तायल्या. जम्मू काश्मीरात जावपी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आता 9 ते 12 मार्च मजगती गुलमर्गात आयोजित जातल्यो. हाच्या आदी खेलो इंडिया खेळा सर्त 22 ते 25 फेब्रुवारी मजगती जावपाच्यो आशिल्ल्यो, मात स्नोफॉल सारको पडून नाशिल्ल्यान आता ही सर्त फुडें धुकल्ल्याचें कळटा. अंदूच्या ह्या सर्तीत सुमार 700 खेळगडे वांटेकार जातले. दिल्लीत वाडट्या प्रदूषणाची पातळी कमी करपा खातीर 1 एप्रिला सावन आता 15 वर्सां वयल्या वाहनांक पेट्रोल किंवा डिझेल भरपाक मेळचे ना असो आदेश दिल्ली सरकारान जारी केला. राज्यात प्रदूषणाची समस्या सुटावी करपा खातीर साबार तरेचे उपाय करून पळयले, पूण प्रदूषणाची पातळी कांय उणी जावपाची चिन्नां दिसनात. म्हणटकीच आता दर एका पेट्रोल पंपाचेर 15 वर्सां वयलीं वाहनां सोदून काडपा खातीर यंत्रणा बसयतले अशें कळीत केल्लें आसा. भारतात सर्वायकल कॅन्सराचे सगळ्यात चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचें प्रमाण जरी उणें जाल्लें असलें तरी लेगीत ह्या कॅन्सराची नेमकी लक्षणां कितें ती जाणून घेवप सक्तीचें. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडाक जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतले म्हत्वाचे अशें लक्षण म्हळ्यार खंयच्या एका बायल मनशेक जर कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालूच उरप. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतीकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदरूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करूं नाकात असो दोतोरांचो सल्लो आसा.
8 मार्च या बायलां दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सगळे समाज माध्यमावेले अकाउंट्स नारी शक्ती अंतर्गत भारतातल्या विंगड क्षेत्रातली काय प्रेरणादायी बायलां चलयत अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। तांच्या ह्या उपक्रमाक लागून वेगवेगळ्या बायलांची प्रेरणादायी अणभव वोसा मेरेन पावतले। देखून प्रधानमंत्र्यांनी स्वता सगळ्या बायलांक ह्या उपक्रमात वांटो घेवपाचें आवाहन केलां। भारतात सध्या तरणाट्यामदी स्थूलतायेंत वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा। हाचें मूळ कारण म्हळ्यार आहारात चडशे भायल्या जेवणा खाणांचो आस्पाव, जाका लागून स्थूलताय तशेंच हेर दुयेंसां मदीं वाड जाल्ली आसा। भायल्या खाणा जेवणाक लागून गरजेच्यो अश्यो भाजी पाले फळां कडधान्यांचें सेवन जायना, जाका लागून आंगांत साबार जीवनसत्वां तशेंच हेर पोशक तत्वां मेळना। ह्या संदर्भात ऑल इंडिया कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चान जबर चिंता उक्तायल्या। एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी। सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारख्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं बाकी ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून येता। तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण हाची खबरदारी घेवप सक्तीची। तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात। घराघरांनी खाण जेवण सांठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागले। फ्रिजांत भाजीपालो फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवप म्हत्वाचें। लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय। तशें करता आसत तर आतांच बंद करा, कारण हाका लागून कॅन्सर सारख्या रोगाचो धोको वाडूं येता। लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय। तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जाता। तांदूळ लेगीत आमी केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना। भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो कांदो हो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता। आमच्या बदलते जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचें वाडटें सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागलां। घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात, मात भायल्या खाणांचें हें अतिसेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता। मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां। 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना।